पेडणे तालुका शेतकरी सेवा सहकार सोसायटीन वट्ट 40 वर्सां उपरांत लाभांश वितरण केलें। संस्थेक 40 वर्सां पुराय जाल्यात। इतल्या वर्सां उपरांत पयलेच फावट संस्थेन भागधारकांक लाभांश दिलो। 1975 वर्सा संस्था स्थापन जाल्ली। अंदू सोसायटीक खंय 43 लाखांचो निव्वळ फायदो जाला। निमतान भागधारकांक 150 रुपयांच्या लाभांशाचें वितरण केलें। मांद्र्यात जाल्ले हे कार्यावळीक मुख्यमंत्री पार्सेकार आसलो। आज ह्या गोष्टीक 40 वर्सां जाली। साधारण 30 वर्सां मदीं थोडो प्रॉफिट ना अशा तरेन संस्था चल्ली। सांगपाक अभिमान दिसता। आतां जे आमी सबंद लोनिंग करता ते लोनिंग टोटली आमी संस्थेच्या पूर्ण फंडांतून करता। खंयच्याच बँकेचे लोन बीन घेवन कांय करिना। संस्थेक सरकारचे शेअर कॅपिटल आहेत की सरकारी शेअर कॅपिटल असता। आजच्या परिस्थितीत आजच्या दिसा ह्या शुभ दिसा डिव्हिडंड दिताना सांगता की संस्थेकडे एकही पैसो सरकारच्या दृष्टीन शेअरच्या निमित्तान इन्व्हेस्टमेंट जाल्लो ना। स्वतंत्र संस्थेचो व्यवहार कारभार आर्थिकरित्या आसा आणि 2014-2015 या सालान 43 लाख रुपये नेट प्रॉफिट जाल्यामुळे 20% डिव्हिडंड। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। पोन्ने गोंयच्या सेंट झेवियर अकादमीचो वर्सुकी खेळा दीस जालो। खासा भुरग्यांनी संचलन केले, वेगवेगळ्या सर्तींनी वांटो घेतलो। मडगांवाक गोवा टायमलायनान शेनवारा 12 आनी आयतारा 13 डिसेंबराक प्रॉपर्टी एक्सपो दवरला। मडगांवच्या रवींद्र भवनात या प्रदर्शनाक बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो। I think it is an opportunity for the people of South Goa and the people of Goa as a whole to see various real estate options which are available under one roof. This is basically a builders expo which is brings all the builders and buyers together. Not only builders, there are banks, nationalized banks, private banks, as well as like a construction companies, as well as the decoration companies like lamps, lights, all sorts of building material and building equipment are at one place. There is no entry fees for this exhibition. सावय वेऱ्या खामिनी देवळात दिवजांची जात्रा मोठ्या उमेदीन मनयली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।